तुमची गाडी गाडी पण सांगा क्या कुठला आहे कुठला आहे कुठे पण सोडू जायचं जातं म्हणता ना फाल्यां नीती आयोगाची मिटिंग आनी तुमची अशें सांगता फाल्यां नीती आयोगाच्या मिटिंगेक रिटन लेटर जे धाडपाक जाय नीती आयोगाचे सगळे वेगवेगळे विशय मेन्शन करून हांवें ऑलरेडी धाडला बट नीती आयोगाच्या मिटिंगेक म्हजी स्पीच जी आसा चीफ मिनिस्टर स्पीच त्या स्पीचीत सगळे उल्लेख करतले म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट पासून ब्रँड पासून सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल आणि वेरियस डिफिकल्टीज म्हणजे हांवें जेका 15 फायनान्स कमिशन ईच अँड एवरीथींग हाजो रिव्ह्यू जो आसा ह्या नीती आयोगाच्या मिटिंगेंतल्यान घेतलो वता त्या खातीर ऑलरेडी फाल्यांच्या मिटिंगेचें प्रिपरेशन जाला आनी बट इट इज एन कंटिन्युअसली सकाळी 10 पासून 6 पर्यंत 5 पर्यंत ही मिटींग चलतली सगळ्या सीएमांक आपलो व्यू मांडपा खातीरय संद मेळटली ती पयलीच फावटी व्हर्च्युअल मोडून आसा फाटले फावटी योगायोगांनी पर्सनली थंय अटेंड करपाक संद मेळ्ळी बट डेफिनेटली म्हणजे दीस इज वन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द स्टेट वेगवेगळे विशय आपले मांडपा खातीर आनी स्टेटीच्या वतीन ईच अँड एवरी इश्यूज जे आसा हे हायलायट करून धाडून दिला बट तेजेर फाल्यां इलॅबरेटली मिटींग जाल्या उपरांत आयज उलयच्या पेक्षा इलॅबरेटली फाल्यां उलयता बट डेफिनेटली सेपरेटली म्हाज्या भाशणांनी बी वेगवेगळे स्टेटीतले इश्यू क्लियर करता सर आनीक आतां तो मोपाचो इश्यू जाल्लो रस्त्याचो लोकांक तो म्हणटा की जो पयलीं प्रपोज नाशिल्लो रोड तुमी आतां चुकीचो समज आसा कारण इट इज अ टेक्निकल एजन्सी वन हू फायनलायज द रस्तो रोड जो फायनलायज करता आनी ताज्या खातीर थंयसर आमची टेक्निकल टीम इन कन्सल्टेशन वीथ द मोपा ऑथॉरिटी हांच्या बरोबर धरून जी अलायनमेंट करची पडटा लोक दिसता हांगाल्यान लागीं दिसता असो एक रस्तो काड म्हाका हांवें तांकां क्लियर कट जितके आज थंयसर विरोध केल्या त्या लोकांची म्हाज्या बरोबर 2दा मिटींग जाल्या दोनूय म्हणजे त्या 2 गांवांतल्या लोकांची मिटींग जाल्या हांवें तांकां क्लियर कट सांगलेलें की तांकां तेंचे फाटलेच इश्यू आसा ते रिजॉल्व करुया आतां तांकां 3 पटीन चड पयशे मेळटा इट इज अ बॅरन लँड त्या लँडांतल्यान गेल्या उपरांत आमकां जे कितें इवन दो तो म्हणजे आउट ऑफ द वे वचून जो टॅनंट आसा ताका सुद्दां जर पयशे मेळना आसत जाल्यार ताका गव्हर्मेंटच्या कायद्या प्रमाणे 50% कशे पयशे मेळपाचे ताजी प्रोविजन करता ताका मेळून दिता इतके खंयचोच सीएम सांगचो नासलो म्हणजे टॅनंटाकूय बी 50% दिवपाचे पयशे तयारी जी आसा ही आमी दाखयली वायस वर्सा तांकां जी कितें मदत करपाक जाय नोकरेच्या बाबतींत आसतलें आनी कितें म्हणजे फार्मर म्हणून जर लॉस जाता आसत जाल्यारूय तांकां सगळे ऑप्शन्स जी आसा ओपन केल्ली तांच्या बरोबर इन डिटेलान मिटींग जावन तेजे मिनिट्स केल्या डेप्युटी कलेक्टर आमचो पीसी कलेक्टर हे सगळे जाण आसून मिनीट करून तांकां दिल्या तांकां सगळ्यो ऑफर्स ज्यो दिवपाक जाय सरकाराच्या वतीन लँड तांची लूज जाता म्हणून ह्यो सगळ्यो 100% ऑफर्स आमी तरी दिल्या आनी तरी आसतना ह्या लोकांक वयल्यान ताका सांगलेलें ताज्या पेक्षा फुडलें ऑप्शन तुमी आमकां पयलो सर्वे करपाक दिया सर्वे केल्या उपरांत कोणाची जर कितें खरेंच बाबा मेजर प्रॉपर्टी वयता आमकां कितें डायवर्ट करप शक्य आसा जाल्यार तें आमी करता बट पुराय रस्त्याच्या सर्वेंतल्यान कोणाचेच घर वचना कोणाचीच कसलेच स्ट्रक्चर वचना इट इज एन फक्त वता रस्तो तो एक म्हणजे बॅरन लँड थोडोसो काजीनी ज्यो काजी आसा काजीची झाडां आसा हातूंतल्यान वयता थोडोसो एग्रीकल्चरांतल्यान वता बट ताज्या खातीर ताका 3 पट कॉम्पेन्सेशनूय चड दिवपाचें प्रोविजन आसा वायस वर्सा तांकां नोकऱ्यो बाकीच्यो सगळी ऑफरी सरकारा कडल्यान दिल्ली गेली So today's Shiv Jayanti rally has been stopped at Kalangut. Why? For what reason it is? सारकें खबर ना कित्याक हांव इन्क्वायरी करता ताची कित्याक सकाळी